तुगेल हातांतो जादू असकी म्हणून चा पिल मागिरी जीवाक मस्त समाधान मेळपळे एक नमने आराम दिसतास. फुर्ग हगुळूचक एक लिमिटस का चा पिल कुಡ್ಲೆ आराम दलखे ते काम कोण कोण पुरोदल्ले हंग तेगड बसली नवे चिके अंग हगूर्शिदल्ले चा कोण केलरी एक रुची तशी ना होने तू चांग मनांत प्रकर्त नवे तका ते रुची दावचे. चा विषय सोडी विनायक कोरडिदोचक ती गायत्री पुण्य केली मळमू त्या कसं म्हण सांगो मारायती मत्तेंचेक नमने कीड सोडला तुवे मागीर ही केतको निमगीत म्हणू बेजार कोण घेनाका. तुगेल विषय अंतो बेजार कोण घेचक साध्य नावन मलक्का कसने गुट्टा विषय तुगल कन्ना घल्लरी ते तुगल मनांतू वर्त वर्तो तोंडा दुखून भायर येना म्हण म्हाका ग्याರಂಟಿ अस. ते तळे लगी चिके मुखारी ते उजवे दिकांत एक वाट गेला पळय थंय एक गुड्डेर एक घर असमू एक 3-4 घर तांणी पर एक फॅमिलीची वांट घेवन आसत मू. मोहन मामू शारद माई म्हणा गोतस तुका. ओ गुड्डे घरची गोतस देवस्थान अंतनी खंय पण मेळतद ना उलयता चिक्के हंकाशी दिसता बा ನೇ ती तशी अशी की ना म्हाका तशी दिसता की गोतना गो हा म्हणल्या घरा दुखून भायर चढ वचना नवे तशी जावन म्हाका ती तशी दिसता की कसं की गो. त्या शारद माईक चिकेनी मस्त हंकार अस. ती मोहन मम्माल तुन्नी बायल मलगड बायल चरडू सानस्तना गेलेल खै ती चरडूची ही गायत्री तिका ध्यान मने जीव खत ती शारद माई घरा काम कोरका अशा कोली कामा काही पेटयता. ते कशकी आमगेल विनायक कळले दोघे थंय हंग कामा वतात नवे चिकी फ्रेंडशिप दल्ले म्हळ्यारी ती तिगेल कसने कष्ट हागेला सांगून घेत आशिल्ली हो समाधान करत आशिल्ले हे जन गोतस नवे तान 2 जण चंदकोन उल्लोच गिल्लोच पळोवन 2 जणांक जोडी जाल्यार लायक आसता म्हणलें. ते ऐकून तांकां चिके प्रीती फुटले ने प्राय तशें म्हणया होय चांगू तिवे चांगी जाल्यार तिका तिगेल घरा सांगच्याक भैया हाक हागेल घरा सांगच्याक भैया आनी केदान हरडिकी कसं की गोतना अठराशी 2 जण मेच्चूंक घेतली ती तशें म्हणू हे खबर कोणाकय गोतना आमके 4-5 जण मात्र आनी तांणी दुसरेल वरी थंय भोंवचे हंग भोंवचे कसने ना. ओ होईवे खुशी दल मारायती ಒಟ್ಟು आमगेल विनायक एक चांग ಚೆಲ್ಲಿ मेळनवे तितलो पुरो वै कष्ट रसिलेंक कसने कष्ट इल्लरी एದುರಿಸ शक्ती वरे असतो गो तशें हंग ಸಾವಿತ್ರ कलक ती कसने चढ बाद दायशना म्हूण तूं लेक्क तितलेची सावित्रका कितले जोरी म्हणू लग्गी दुखून पळयलेंक समज गोतस जाल्यार एक विनायक तिगेल सपोर्टाक आसता म्हणया. आतां सद्याक हे विशय गुटार आस आनी कसंकी अशी दीस मुखार लोकच पशी कसं किती म्हणून उरलं तीर्मान करी येत असेल गो शुभ कार्य केदनाय वग्गी दावका आणि विनायकल बहिणी सानी की म्हण नवे. नंदिनी सानी म्हळ्यार काही बरी सान न्ही आतां करी सानी हाण हरडीक धावी येता जाल्यारी ती नंदिनी चिके जोरावरीची सावित्राकय तितल्यांची जाल्यारी थंय शारद माई लगी अनुभवशील निमिती हंग तिका चड कष्ट दायशना म्हूण दिसता आनी कसंकी तांगल हणे बरांत आशिल्लें दावची ना म्हणया. होय गो तांगल बामणो तांगल बायले तांका म्हणू देव बरो न्हू भुंयक पेटो नासता गो एकल्याल माल एकल्याक पावना गो तांगल माल तांकाची ಒಟ್ಟು चांग ರೀತಿ असल्यार सही पळय. कंचाके काल कुडून येवका नवे आनी तुमगेल घरा परिस्थिती कशी आसा निमगुका म्हणलेचे अशी तशी उलयतना विसर नोता. आतां तुगेल माय कशी आसा. आमगेल घरा परिस्थिती कसन सांगची गो आनी फुडें पशी मस्त सुदारशिल्ला गो दावचे परत चंगका म्हणटात नवे मांव आतां फुल्ल बदलायशिल्ली गो म्हाका काश दुवेल पशी चड कोण पडोंक येतात गो मस्त आश करता ती मस्त हेल्प करतात गो जाल्यार ही मांगेल वयर तांकां खूब फुडें मांवान एक तर बेजारार आशिल्लें
माईन कोपचेसिले आता माई बेजारार आसती पश्चाताप भोगता आसती माव तांगेला उलयता नाती हांवें तांकां दोगांक समकोरका मावन मांगेला उलोवका म्हण मस्त प्रयत्न केले गो खंयचे साथ दितात ना हांव सांगचें जाल्यार रे तांगेल मदें तूं वचन अशें लायक वन मालका कितलें म्हणल्यार तांणी बामूण बायला आज लढाई मारता फाय एक दत्ता ती आनी वैकुंठ मम्माले चूकी म्हणचेच आयना तसल व्हड आपदान घालयले तेच ना एक चूर सपोर्ट कर न्ही तज्वेरी हें कसने जळची उज्जेक तूं प्रोकोचवेरी म्हणू मस्त बात दिलें न्हय मस्त कुंकू उरलेली न्हय ही आमगेल माई तशी जावन ताका तितली सुलभ रे ते विसरचें जायना आनी तार मागीर खंयची पश्चाताप भोगच्याक टायम दिवं का तिगेल चुकी तिका कळल्यारच न्हय तिवे एक सुदारसूचा पुरो हन्नी तशी म्हणली ती तांगेल मध्ये वचू नका तू तांकां एक कोरका म्हण प्रयत्न केले तितलेची तांणी दूर दत्ता ती तेंची तेंगलपाडा तांकां सोडली म्हळ्यार रे बग्गी तांगेले दुःख विसरता बेजार विसरता कडे तांणी एक दत्ता ती तू न्हू तर राब म्हणली ती होय बा आम्ही घरची सगळे एक म्हण लेक्लर समेत केलो पण आम्ही दुसरी दत्ता ती तांगेले समस्या तांणी परिहार कोण घेवन ती मध्य वचून तू कसे लेक वायट म्हणून संगीता आणि हांव येत वनमालका सुमार वेळ जाले आनी काय मिगेल वाट राखता आसतात की कसें की येता